भुरग्यां तुज्या सोडनाका येशू हांव धाकलोद मागता दितलोय म्हणपाक येता सोर म्हज्या पातकाक कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांडटा येशू हांव धाकलोद मागता दितलोय म्हणपाक येता सोर म्हज्या पातकाक कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांडटा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या दयाळ बापाची काकलूत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज प्राचीन कालाच्या पयल्या आयताराक आमच्या 2 प्रांतांत चलपाचे यात्रेन आमी वांटो घेता. 3 तरेन ही यात्रा आयज आमी चलता. सांकवाले वो गांवचे इगोजेन वो घरांत. भोव सकाळीं उठून वो मोद्यांनीर तावन जागरण करून गांवच्या वो कुटुंबाच्या वांगड्या आनी यादनिका माद्री भयणां बरोबर हे दोबाजीक यात्रेन प्राचिताच्या आनी भावाताच्या मोनान चलून मागणे तेस करून गितां गावून भावाताचे यात्रेन वांटो घेतला. पवित्र त्रित्वेच्या एकचार अनुभवूंक सौभागेलीपणान एक पवित्र सभा कशी जेजूचे मिसांव आमी फुडें व्हरता. देखून आयच्या ह्या सेवा धर्माचो विशय आमचे यात्रेन पवित्र त्रित्वेच्या एकचारांत रावून सौभागेलीपणान आमचे मिसांव जियोवया. देवाच्या उतरांतल्यान हो विशय नियाळून संतोशान मिसाचे बेटेंत वांटो घेवया. अपुरबायच्या बाबा भयणानो, हो किरीत संदेश आमच्या काळजामनांत आमच्या दिवसीक लागू जातालो तो आमी घेता तेन्ना आयज किरीत भाशेन आमचो सेवा धर्म आमकां आपयता आमच्या ताळण्यांचेर आमी झुजूंक. कशे भाशेन देंवचारान जेजूक ताळण्यांत घातलो आनी जेजून कशे भाशेन ह्या ताळण्यांचेर जैत व्हेलें तातूंत आमचेंय जैत आसा. आमचेरूय ताळण्यो येतात तेन्ना आमी ताळण्यांचेर झुजून आमी जेजू भाशेन जैतीवंत जावंक आमकां आज देव आपयता. तर किरीत भाशेन ही कृपा आमकां दर एकल्याक मागता आसतना आमी ओळखून घेवया की जायते फावटी आमी चुकल्या, जायते फावटी आमी ताळण्यांक बोली पडल्या, आमच्या भावार्थाच्या झुजान आमी जायते फावटी घडी खाला पडल्या. दूख धरून असल्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Krista,
प्रार्थुया. आमचे गरजो मागणी दिनवास आमी देवा मुखार हाडुया आनी किरीत बी आशिल्ल्या मिसांत आमी मागता दिनवासणीच्या मनान आंतोनियो आनी ग्लेरमिना डिमेलो मानेल हेरूस ह्या वाड्यांतली आज आपले लग्नाचें वरस संभ्रमतात देवान ताचेर आनी आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. स्वर्गीच्या बापा, पवित्र आत्म्यान बोल्लोलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतोच अरण्यांत गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देंवचाराच्या ताळल्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतिवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेंत दडवण करूंक आनी देंवचारा लागीं झुजूंक आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विस्वाशी रावूंक आनी जैतिवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बोड आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान पृथ्वीचे धुळींतलो मनशाक आकारलो. मागीर ताणें ताच्या नाकांत जिविताचो स्वास फुंकून घालो आनी असो मनीस जिवी रोचना जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलोले एडेनाची एक बाग रोयली आनी थंय ताणें आपणे रोचलोल्या मनशाक दवरलो. सर्वेस्परा देवान जमनींतली सगळे तोरे तोरेचीं झाडां उपजयलीं. नोदरेक बोस सोबीत आनी खावपाक स्वादीक फळांची. बागेंत मोदेंच जिविताचें झाड आनी बरें आनी वायट ओळखूंक जाणवाय दिता तीं झाडां आसलीं. सर्वेस्परा देवान रोचलोल्या सगल्या जनवारां परस ओदीक नाडबुदींचो म्हळ्यार सोरोप आसलो. ताणें बायले लागीं विचारलें, बागेंतल्या खंयच्या झाडाचें फळ तुमकां खावचें न्हय म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां कितें? बायलेन सोरपाक जबाब दिलो, बागेंतल्या झाडांचीं फळां आमच्यान खावूं येतात, पूण बागी मदें आसा त्या झाडाचीं फळां विशीं देवान अशें म्हणलां, तुमी तें खावूं नये, ताका हात लेगून लावूं नये, नाजाल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सोरपान बायलेक म्हणलें, ना, तुमी कोदींच मरची नात, पूण ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी बरें आनी वायट ओळखूंक तुमी देवा सारकीं जातल्यात. हें देव बरें जाणा. तें झाड खावपाक स्वादीक फळांचें आनी नोदरेक सोबीत आनी जाणवाय दिता देखून आशेवपाचें म्हूण बायलेक दिसून आयलें. देखून तिणें ताचें फळ काडून खेलें. आपणा बरोबर आसलोल्या आपल्या घोवाकूय तिणें तें दिलें आनी तांणी तें खेलें. तेन्ना दोगांयचेय दोळे उगडले आनी आपूण विंगलीं आसात म्हूण तांकां गमलें. देखून तांणी आपल्या पेंगटाक बांदपाक रुमडाचीं पानां विणलीं. देवाचें उतर हे आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता. सगलीं म्हणुया.
आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता काकूटसारा देवा काकूट करून दाखय बो कोनवाळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोड तूं कर रेबांतलो काड म्हाका निर्मोळ करून दवर जबाब आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता म्हजो गुन्यांव खरेंच आयज हांव ओडकून घेता सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार तेवता तुजेर चुकलां सायबा तुका चोकमान केला तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां जबाब आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता निर्मोळ काळीज रोचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या तीर मोन घोडून देवा परतून तूं दी म्हाका तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका जबाब आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं उदार मोनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ तुजें किर्तन सायबा म्हजे तोंडान कोच्याक म्हज्या ओंठान तूं घाल वाखाणणेचीं उतरां जबाब आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता बागयोत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप बावा भयणानो एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण आनी अशें मरण सगल्या मनशा कुळाक लागलें कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें देवान समूर्त दिवचे आदीं जायतो काळ पयलीं पातक संवसारांत आसलें समूर्त नासली म्हणटच समूर्त मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो पूण समूर्त मोडपाचो गुन्यांव आदावा पोरी तांकां आसोना जावनूय तरी आसतना आदावा थावन मोइजेसान पोरयान मरण सोमेस्तांचेर राज चलयतालें आदाव म्हणल्यार येवचो आसलो ताची पूर्व कुणा जावं नासलो पूण ताच्या गुन्यांवा परस सांगून वचो तितली व्हड देवाची काकलूत जाली एका मनशाच्या गुन्यांवान इतलीं मनशां मरोंक पावलीं जाल्यार ताचे वोन सोड कोरें तें हें एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुक्याचें सुबान देणें कशें सांगून वचो तितल्या मनशांक पावली जें ह्या देण्या फाटल्यान आयलां आनी जें एका मनशाच्या गुन्यांवा फाटल्यान आयलां तें एकाच मापान न्हय कित्याक एकाच पातकाक उपरांत जोटी जाली आनी कास्तीचें फॉर्मोण पडलें पूण खूब खूब गुन्यांवा उपरांत कुर्पा आयली आनी बोगसण्याचें फॉर्मोण एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मरण राज चलयतालें हें कोरें जाल्यार ताचे वोन ओदीक फळादीक ही कुर्पा आनी फुक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलेलें देणें घेतात तीं सगलीं पुण्यवंत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस्तांचेर कास्तीचें फॉर्मोण पडलें तशेंच एका मनशाची पुण्यवंत करणी सोमेस्तांक जिवीत जोडूंक दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगलें मनशाकूळ पातकी जालें तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगलीं पुण्यवंत जातलीं देवाचें उतर हें उदकाराक सगलीं उबी रावया उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता
त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देंवचारान जेजूक नाडचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका ओरोण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी ते उपरांत तो एकदम भुकेलो. लागीं सरून नाडटोल्यान अशें म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो परतीपाड केलो. पवित्र पुस्तकार आसा तें हें, उंड्याच वरवींय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मागीर देंवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कोळसार ताका उबो केलो आनी अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सोकला उडकी मार. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक होवाळो दितलो आनी तुजो पांय एका वेळार फातराचेर आडलोन दुखोवना जावंक ते आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले. जेजून जबाब दिवन म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवाक नाडून न्हय, अशेंय पवित्र पुस्तक सांगता. ते उपरांत एका भोव उंच दोंगरार ताका व्हरून देंवचारान सगल्यो संवसारांतल्यो राजवटक्यो आनी ताचो दोबाजो ताका दाखयली आनी ताणें म्हळें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगलें तुका दितलो. तेन्ना जेजून ताका असो परतीपाड केलो, पयस सर सयताना, कित्याक सर्वेस्परा तुज्या देवाकूच बसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भोक्ती करतलोय, अशें पवित्र पुस्तक सांगता. शेकीन देंवचार ताचे सोरशिल्लो कोड सोल्लो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. अपुरबायेच्या बाबा भयणानो, ताळण्यो आमच्या जिविताचो एक भाग कसो. आमी एके भाशेन जल्मांतूनच वाडटाना ताळण्यो आमच्या सांगाताकूय येतात त्यो आनी आमचे पिराये पोरबणे वेगवेगळ्यो आमच्यो ताळण्यो. आमच्या भुरग्यापणाच्या अनुभवांतल्यानूय आमी ज्या काळार जल्मलोल्यो तेन्नाच्यो वेगळ्यो ताळण्यो त्यो. आमच्या भुरगेपणार आमकां आयलोल्यो ताळण्यो त्यो ताळण्यो आतांच्या भुरग्यांक येयनात. आमच्या भुरगेपणार येताल्यो ताळण्यो साकर चोरपाचें, कितें आहा तें चोरून खावपाचें, भूक लागली जाल्यार खंयच्यो बिस्किट्यो काडपाच्यो आनी असल्यो ताळण्यो. पूण आतांच्या भुरग्यांक ताळण्यो वेगळ्योच येतात, कित्याक आमी वेगळेच परिस्थितीन जियेता. वाडटा वाडटा तेन्नाच्योय ताळण्यो वेगळेच. आमच्या तरणाटपणाल्यो ताळण्यो आनी आतांच्या भुरग्यांच्या तरणाटपणाच्या ताळण्यांक सर करूंक जाता. आतांची भुरगीं जें कितें आपणाच्या हाता मोतान आसात तातूंत तीं चड मुखार पावल्यात. आमी घोडे तितल्या मुखार वचोंक जावंक ना, कित्याक ती परिस्थिती वेगळी आसली. आनी आतां आमच्या कुटुंबीक जिविताक पासून लागू जातल्यो ताळण्यो वेगळ्योच. आमी पळय कशे भाशेन झुजूंक पडटा ते टीव्ही कडेन, त्या मोबायला कडेन, जें कितें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता ताच्या कडेन. एक 40-50 वर्सां कडेन त्यो ताळण्यो नाहल्यो आमकां. आनी ते पासत अपुरबायेच्या बाबा भयणानो आमी पळोवशी जाल्यार ही ताळण्याची गजाल करता आसतना वेगवेगळ्या संबर्दान, वेगवेगळे भाशेन, वेगवेगळे परिस्थितीन, वेगवेगळे पिरायेन ह्यो आमच्यो ताळण्यो आमचे बरोबर येतात. आनी जेन्ना ह्या ताळण्यो आमचे बरोबर येतात तातूंत कसलीच चूक ना, तातूंत कसलीच एक वायटाची गजाल ना. दे वील बी विथ अस आसता. देखून जेजून पळय आपल्या शिसांक मागणें करता आसतना पासून ताका उगडास केला, तुमकां सद्दां ताळण्यो येतल्यो, पूण ह्या ताळण्यांतली वायटा विघ्नांतली निवारूंक सदांच तुमी कुरपेन रावात, जागृत रावात, देवा कडेन आदार मागात. हें गरजेचें म्हत्वाचें. आतां पासत आज जेन्ना पिराजिताचो काळ आमी सुरू करता तेन्ना अदीक आनी अदीक आमी ताळण्याचेर झुजूंक आमी वावुरता, अदीक आमी जागृत जाता. आमी पिराजीत काळा भायर आमी जागृत रावन अशें ना, पूण पिराजीत काळ आमकां अदीक जागृत करता आनी आमी अदीक जागृत रावता.
आमी पिराजीत काळांत आसा देखून कोण आमी 2 फावटी चिंता हें करपाचें ना करपाचें. हांवें असो निर्णय घेतला, म्हाका ताळणी येता ना, हांव पिराजीत काळांत आसा, हांव जेजूच्या कोश्टांचेर हांव नियाळ करता, हांव ना हें करचें ना, हांव असो हांव न्हेसचो ना, हांव हें उतर म्हणचो ना, हांव हें पियोवचो ना. हे भाशेन पिराजीत काळांत आमी अदीक भाशेन अदीक जागृत जाता आनी हेच मोगाच्या बाबा भयणानो जेजू आमी ओळखून घेवंक आनी अदीक खोलावंक तो आमकां आपयता. आयच्या ह्या वाचपांनी ताळण्यांचीच कशी गजाल जाता ती आमी पळयता. पयल्या वाचपान उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी जी कितें गजाल आयकल्या ताका आमी म्हणटा याविस्टीक अकाउंट ऑफ क्रिएशन. आमी जरी तर पवित्र पुस्तकांत वचत आनी उत्पत्तीचें पुस्तक वाचीन तर जाल्यार पयलो आनी दुसरो हावेसवर आमकां मनशाचे रचनेची खबर सांगता. पयलो हावेसवर इट इज कॉल्ड अ प्रिस्टली अकाउंट. तातूंत देवान 6 दिसां मदें कितें घडलें आनी कशे भाशेन मनशाक रचलो, आपल्या आकाराचो दादल्याक आनी बायलेक रचलो आनी तातूंत तें काबार जालें. पूण रोखडेंच दुसरें हावेसवर सुरू जाता तेन्ना वी सी अगेन द क्रिएशन ऑफ मॅन. म्हणटच परतून आतां मनीस एकटो आसा. देव मनशाक मातयेंतलो धुळेंतलो म्हणलेल्या भाशेन रचून काडटा, एक बावलें कशें करता, ताचेर स्वास घालता आनी ताका जिवीत दिता. आनी तेन्ना ह्या दोनूय कितें आमी वाचलां तातूंत मोदेगात आयचें वाचप सारकें सरळ ना. तें पयले 2 to 7 हे वर्सीस आसात आनी मागीर चॅप्टर 3 कॉमेस जाता 1 to 7 वर्सीस. पूण हाच्या मदें जरी आमी पळयशी जाल्यार जेन्ना देवान मनशाक रचलो तेन्ना देवान आदामाक, तेन्ना तो एकलोच आसलेलो, हे वासूंक ना, ताका सांगलेलें पळय ही सगळीं झाडां फळां सगळीं तुज्या हातूंत, पूण त्या झाडाचें फळ मातशेंशें तीत तर. आनी मागीर त्या उपरांत देव एक रोचता, एक सांगातीक कशी आदामाक. म्हणटच देंवचार पळय कितलो शाडूक पळय तो. जेन्ना तो ताळणेक घालूंक जाय तेन्ना तो आदामाशी वचना. कित्याक आदामाक ती सगळी खबर आसलेली, घोडे आदाम घोडे ताका घोडे नाकारीत आसलेलो, पूण बायलेशी वेता. बिकॉज बायलेक कोणें सांगलेलें घोडे त्या झाडाचें फळ खानाका म्हणून आदामान सांगलेलें आसतलें. पळय तूं रोसच्या आदीं म्हाका देवान उमकें सांगलेलें मातशें स्थितीत दवरा म्हूण. पूण जेन्ना फळ हाडलें तेन्ना घोडे आदामाक खंयच्या झाडाचें फळ हाडलां ह्या ताच्या घोडे मनांत घोडे बसोंक ना आसतलें. कित्याक ही मस्ट हॅव थॉट हांवें हे सांगलेलें आसा म्हणून हे वा त्या झाडाचें फळ कशेंच हाडचें ना, खंयच्या दुसऱ्या झाडाचें फळ घोडे आसतलें तें हें चिंतून घोडे आदामानूय तें खालें. तें कितें जावं, पूण पळय देंवचार कसो शिडूक ताळणी मनशाच्या जिवितांत हाडटा तो. आनी हेचेच भाशेन मोगाच्या बाबा भयणान देंवचार आमचेय जिवितांत भितर सरता. शिडूक तो खंयच्या वेळार कसो कोणा वाटली ताळणी हाडूंक जाय जो आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत हें तो दीस रात चिंतीत आसा. तें ताचें काम दीस रात मनशाक ताळण्यान घालपाचें, ताचें काम दीस रात मनशाक नाडपाचें, आनीक काम कांयच ना तेका. आनी हेंच काम करूंक तो भोंवता. आनी त्या पासत आज जेजू पळय आमचे लागीं आपयता, मागता कशे भाशेन आमी वेगवेगळ्या ताळण्याचेर आमी झूज मारूंक जाय तें. आनी देखून मोगाच्या बाबा भयणांनो शुभ वर्तमानांत पळय आमकां मेळटले कडेन आमी पळयता कसल्यो ताळण्यो त्यो वेगवेगळे 12 ताळण्यो आसात. पूण ह्यो 3 ताळण्यो जे ताळण्याचे जेजू झूज व्हरता त्योच ताळण्यो आमच्याय जिवितांत आमी नियाळ करूंक वावरुया. पयली ताळणी हांव म्हणटलो आसलेलो इज एन एब्यूज ऑफ ऑथॉरिटी. पयले ताळणेंत आमकां केरीत भाशेन पळयता तूं देवाचो पूत, तुका अधिकार आसा म्हणून ह्या अधिकारान तूं भुकें लाय म्हणटच ह्या फातराचे उंडे कर. पूण जेजू ओळखून घेता हो म्हाका अधिकार आयला, तो खंयच्यान आयला, तो अधिकार कसलो अधिकार, तो अधिकार कित्याक, तो अधिकार म्हाका जाय त्या भाशेन वापरपा खातीर न्हय. देखून जेजू पवित्र पुस्तकाचे घोटायन उतरांतल्यान ताका तो पुरतो जबाब दिता. मोगाच्या बाबा भयणांनो आयज आमी विशय नियाळ करता तेन्ना हे 3 खेरीत मुद्दे आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडटा. एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव. हांव म्हणटलो आसलो हे पयली ताळणी आतां ती एकचाराचेर हाड. जो अधिकार जो देवान आमकां दिला तो अधिकार सदांच एकचार सांबाळपाक म्हाका अधिकार आसा, एक पाद्री यादनीक कसो. पूण हो अधिकार कित्याक एकचार सांबाळपाक, सगळ्या लोकांक एकठांय करपाक, वेगळोचार करपाक न्हय, दुर्गां बांदूंक न्हय, पूण पूल बांदून सगळे सगळे हो माये मोगाचो एकचार आमी जोडून घेवपाक. हेंच एक मुख्य यादनिकाचें काम. हो यादनिकाक अधिकार दिला फिरगोजेन जावं एक पाद्रीकार कसो, पातकूर कसो, तर सगळ्या जम्यांक सगळ्यांक एकठांय करपाचो, एकचारान आमी जियेवपाचो हो अधिकार. आमच्या घराब्यांत अधिकार दिला एका आवयक आनी एका बापायक कुटुंब राखून सांबाळपाचो हो अधिकार दिला बापायक. हो अधिकार दिला एका घरकान्नीक आपल्या घरा मोगान सांबाळपाचो हो अधिकार. अधिकार घराब्यान दुस्पट घालपाचो न्हय,
अधिकार वेगळोचार करपाचो न्हय, अधिकार सांगातान जियेपाचो. हो तो सांगात पळय जेजू आपलो आनी देवाचो उक्तो करता. पवित्र पुस्तकांत अशें बरयलेलें आसा, हो एकचार म्हजो म्हज्या देवा कडेन, हो एकचार म्हजो देवाच्या उतरा कडेन. हे एकचारान हे ताळणेचेर हांव झूज व्हरतां आनी जेजून जैत व्हेलें. आमकां दिला ते अधिकारान एकचार सांबाळुया. आमच्या मदें हें भावपण आमी राखुया. आमच्या घोराबे आमी मजबूत करुया. जेन्ना घोव बायलां मदें एकचार काळजा मोनाचो भावनांचो, हे एकचारान घोराबो फुलता. हे एकचारान भुरग्यांक दादूचकाय मेळटा. हे एकचारान आवय बापायच्या आनी भुरग्यांच्या एकचारान घोराबो पवित्र नाजाऱ्याच्या घोराब्या सारकेलो जाता. पूण कसल्योय आमचे ताळण्यो येतात, हो अधिकार वेगळोचारान वापरपाक ह्या ताळण्याचेर आमी झुजुया. ही ताळणी पयस करूंक वावरुया. आमचो घोराबो, आमचे फिरगोस, आमचें जिवीत एकचाराचें करूंक वावरुया. दुसरी जी ताळणी हांव म्हणटलो आसलो इज एन एब्यूज ऑफ ऑथॉरिटी. कशे भाशेन पळय देंवचार पळय जेजूचें मन ओळखून घेवन ताणें आतां अधिकार घेतला पवित्र पुस्तकांत न्हू. तो जाल्यार अधिकार ताणें पवित्र पुस्तकांत घेतला जाल्यार आज हो अधिकार ताचे पदवे कडेन हाडुया. सो इट्स अ एब्यूज ऑफ पावर. ही दुसरी ताळणी. जर तूं ह्या अधिकारान उलयता न्हू, आतां तुजी पदवी तूं उजार कर. हे तुजे पदवेन तूं आतां मार कर, तुजें सगळें दितलो तुका. हांव सगळी पदवी तुज्या हातांत हांव घालतलो, सगळें तुका हांव करतलो. आनी हें केरीत भाशेन मोगाच्या बाबा भयणानो जेजू आमकां तें शिकयता. तूं म्हाका सर पटून तूं म्हाका केरीत भाशेन नमस्कार करशी जाल्यार तूं म्हाका केरीत भाशेन सगळें तुजें जातलें. आनी देखून मोगाच्या बाबा भयणानो ही दुसरी ताळणी जी आमचे पदवेचेर जी आमी उलयता तेन्ना केरीत भाशेन आमकां देव आपयता की ही पदवी थोडे फावटी आमकां ताळण्यांत घालता. ही पदवी थोडे फावटी आमकां आमचें व्हडपण उखलता. ही पदवी थोडे फावटी आमच्या मदीं आशिल्लें सहभागेलीपण तोडून उडयता हे पदवेक लागून. आनी त्या पासून आमी पळयता जायते फावटी सादारण आसलेलो मनीस पदवी मेवली म्हणटच तो एका दुसऱ्याच जाग्यार पावलो म्हणून तो समजता. आनी त्या पासून आज हे पदवेचेर आमी झुजून केरीत भाशेन आमकां कुरपान बोड मागुया. जावं म्हाका पदवी मेळटा एक सरपंच कसो, जावं म्हाका पदवी मेळटा एक आमदार कसो, जावं म्हाका एक पदवी मेळटा घोडे हांव एका समाधीचो एका समुदायाचो एक वांगडी कसो. एक पदवी कशी ती हांव घेता आनी पदवी कशी जरी तर हांव ती वायटाक तरी वापरता, हांव चुकतां. थंयसर जायत्यो ताळण्यो येतात. जेन्ना म्हजे लागीं पदवी आसा जाल्यार जायते भाशेन देंवचार चालयता, तुका पदवी आसा मरे कर तूं तें. आनी तातूंतल्यान जायते फावटी पदवी वांकडे आमी वापरून आमी जायते निसंटन जालां आमच्या गोंयचें. इल्लिगल करप्शन सोत ना, सगळें वांकडें तिकडें पदवेक लागून पळय. म्हाका ही पदवी दिल्या, ही पदवी आसा देखून आज सगळें नाटबुदीचें काम चालू जाल्लें आसा. आनी त्या पासत आज हे ताळणेन झुजूंक केरीत भाशेन देव घडये आमकां आपयता. आमची पदवी जावं म्हज्या कचेरींत, जावं म्हज्या धंद्यांत, जावं म्हज्या सरकारी नोकरेंत जी पदवी म्हाका मेवल्या ते पदवेचो हांव कसो लाभ घेता काय, आनी हे कशे पदवे कडेन ताळणेंत हांव झुजतां काय, जी पदवेन कशे भाशेन हांव सहभागेलीन बांदून हाडटा काय, कशे भाशेन म्हज्या गांवचो विकास जाता काय, कशे भाशेन म्हज्या देशाचो आमच्या गोंयचो विकास जाता काय, ही पदवी म्हाका दिल्या देखून वापरून. आनी त्या पासत आज ही दुसरी ताळणी जायते तरांनी आमचेर येतात तेन्ना केरीत भाशेन देवान दिल्या म्हाका पदवी. पदवी घोडे परचे कडल्यान आयल्या, पदवी घोडे म्हज्या कोश्टांतल्यान आयल्या, पदवी घोडे म्हज्या गिन्यानांतल्यान आयल्या. ही पदवी जी म्हाका घोडे देवान दिल्या ते पदवेन हांव कशे भाशेन देवाची खुशी पळयता काय. आनी त्या पासत जेजू आमकां हे पदवे कडेन झुजूंक तो आमकां आपयता. आनी तिसरी ताळणी हांव म्हणटलो आसलो एब्यूज ऑफ फेथ. पळय देंवचार जेजू करसून वता, सगळें तुका दितलो, म्हाका नमस्कार कर. आनी जेजू एके भाशेन तिडटा कसो पयस सर सोयतना जे सर्वेस्पराक तुज्या देवाकूच बसतलोय आनी ताचे एकल्याची सेवा भोक्ती करतलोय अशें पवित्र सांगता. मोगाच्या भावा भयणानो ही एक केरीत म्हणलेल्या भाशेन जेजूक चावयतली कशे भाशेन जालें. एकलोच देव आसा आनी आमी जाणा आदल्या करारान तरी तर आमी पयशे तर जाल्यार जेव तरी तर तिडटा जालो जाल्यार परचेच एकाच कारणाक लागून तो तिडतालो, कित्याक की परजा दुसऱ्या देवांक बसताली. जे मेरेन ही परजा देवाची आज्ञा पाळटाली, देवाच्या रस्त्या प्रमाणे चलताली, हे इस्रायल परजे सगळ्यान देव आसतलो. पूण जे मेरेन ही परजा देवाक विसरताली, कुड्ड्या देवाक वयर काडटाली, कुड्ड्या देवाक ती बसताली, देवाक राग येतालो, देव तिडटालो.
कित्याक वयली आज्ञा जी देवान आपल्या पोरजेक दिली ती एकल्याच देवाक सर्वेस्पराक तूं नमस्कार करतलो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान. ह्योच त्यो आज्ञा मोगाच्या बाबा मेळना आज आमच्या काळजा मनान भितर सरलेल्यो आसात. आमची पवित्र सभा आमकां तेंच शिकयता. 2 मुख्य आज्ञा आसात. देवाक सर्वेस्पराक नमस्कार करचो आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. पयली आज्ञा. आनी पयल्या आज्ञांचेर पळय देव येता तेन्ना देव एके भाशेन चावो दाखयता. पळय सर सयतना मोगाच्या बाबा मेळना ही गोठाय आमकां जाय. आमी क्रिस्ती भावार्थी आमकां दुसरे देव नात. आमकां एकलोच देव आसा. हो पळय सर्वेस्पर देव तो त्रिएक देव तो. ह्या एकल्याच देवाक आमी नमस्कार करता. त्या एकल्याच देवाक आमी पांयां पडटा. आनी हें आमचें जावन आसा मिसांव. आमचें मिसांव एकाच देवाक परगटपाचें. आमचें मिसांव एकल्याच देवा खातीर जियेवपाचें आनी मरपाचें. हो एकूच देव जो भाग्योन पावल आमकां रोमकारांक मेळटा ते भाशेन जे देवान ते पातो काडून उडयले आपल्या कोश्टा मरणा उदेशी. आनी हे आमी खरेंच मेळटा आमी नियाळटा. तर म्हजो एकूच देव म्हज्यान कसो वाडला काय. एकाच देवाची हांव कशे भाशेन भोजन करता काय. कसो म्हजो देव एकूच म्हाका देव जाला काय दूख भोगता. आज मोगाच्या बाबा म्हणे कडेन जायते जाणांक पयसो देव जाला. व्हडपण देव जाला. गर्व देव जाला. आनी आज आमच्या थोड्या भोंड्यांक सरकार देव जाल्लो आसा. देखून आज ते सरकाराक हात जोडटात. सरकारा मुखार तांचे पांये पडटात. थंयसर शिंजेच्या बुधवाराक तकलेक गोबराचो कुरीस आसचे सुवातेर ह्या थोड्याचे क्रिस्तांव भोंड्याचे तकलेर दुसऱ्या धर्माची कोणा दिश्टी पडटा. आनी आयज हे भाशेन आमी देवाक विसरल्या. म्हजो देव खरो देव काय. बावतिजमा दिसा आवयन बापायन बाबड्यान ताका ह्या देव मंदिरांत हाडून एकाच देवा बापाक ताका समोर पडलोली. आजमेंत मारून पवित्र केल्लें उदक घालून एकाच देवाक ताका समोर पडलेलें. आज त्या देवाक विकला ताणें. सोबे माजार पब्लीक सर्वंट आमचे पूण कसल्या देवाची भोजन काय तांची. कसल्या देवाची आज पुजा करतात काय ते. आनी तातूंत आमी मिसळ आसात काय. आमी तें मानून घेता काय. आमी तें टॉलरेट करता काय. आमी तें सारकें म्हणून समजून घेवपाचें काय. जाल्यार आज म्हजो देव उरला खंय काय. आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा बिनान एकलोच देव तो. हे एकल्याच देवाक सर्वेस्परा नमस्कार करून आमचे क्रिस्टी बी आमी जियेंच आज देव आमकां बोड दिता. देखून ही बोड जाय आमकां म्हणून पयस सर सोयताना एकल्याच देवा भायर दुसरो देव आमकां ना. तूं म्हाका ताळण्यान घाली नाका. घोडे म्हाका सरकारी पदवी मेळ्ळ्या पूण ती म्हाका कोणें दिल्या. कशी ती वापरची हेंवूय गिन्यान ना काय आमकां. आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा पदवी अधिकार आमचेर येता तेन्ना आमी देवाक विसरता काय. एकलोच आमचो देव कोण तो ताका आमी कुशीन घालता काय. जावं ती पयशांची पदवी जावं ती व्हडपणाची पदवी जावं ती सरकारान मेळलेली पदवी. हे पदवे मुखार आमचो देव ल्हान जाता काय. देवाक विसरप काय. दुसऱ्या देवाक नमस्कार करप काय. त्या पासत आज कितें भाशेन ही जागृताय आमी आमकां हाडुया. कोण म्हजो देव. खंयच्या देवाक हांव बसतां काय. कसली म्हजी ताळणी आता काय. म्हज्या हातान पदवी आयली अधिकार आयलो म्हणटच कशे भाशेन हांव देवाक खाला उडयतां काय. देवाक हांव मुस्तूंक पावतां काय. देखून आज वेगवेगळ्यो ताळण्यो आमच्या जिवितांत येवं येतात. पूण जेन्ना आज ह्या ताळण्यांचेर आमचो आज उल्लेख करतात तेन्ना आमी मजबूत रावया. कित्याक ह्या ताळण्यांचेर झुजूंक अपय देव ह्या वेदीचेर आमचें मांस खाण रगत जाता. आमच्या काळजान तो येता. आमकां बोड दिवच्याक आमी आमच्या ताळणेचेर झुजच्याक एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव आमी जियोवच्याक. आनी हे तरेन हे आमच्या भारत देशांत हे आमच्या गोंयच्या माणकुल्यान खरो देव आसा. ह्या गोंयच्या माणकुल्यान खरो भावार्थाचो एकचार आसा. ह्या गोंयच्या माणकुल्यान आनी आमच्या पवित्र सभेन खरें सहभागिलीपण आमी जियेता. आनी हे तरेन सगळ्या ताळण्यांचेर आमी जैत करूंक वावुरता. सगळ्यो ताळण्यो आमी पयस करूंक शकतले. जेन्ना हो जेजू जो ह्या वेदीचेर उंड्या रुपान येवन तो उपरांत मासा रोगतान म्हज्या काळजांत येता तो जेजू म्हजें बोड जाता तेन्ना तेच देवाक मान बागोवन नमस्कार करून आमची पदवी अधिकार देवाक मानता ते भाशेन आमी ती जिवंक कृपा मागुया. आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ बरोबर उच्चारून म्हणुया. सतमानता देवाक सोरपदवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवीं सांबाळलो. आंकवार मरयतान जल्मलो. पोंस पिलाताक ताणें कोसले कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका किपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सरकार चडलो. सर पदवीदार त्या बापाच्या सुव्याक बसला. थंय ताण जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो.
सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसुणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गरजो आनी मागणी ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया. सोर्वेस्पोर आपूण तांचे मुखार रावून दिसाचो खुपाच्या एका खांब्या वरवीं तांकां वाट दाखयतालो आनी रातचो तांकां उजवाड दिवच्याक उज्याच्या खांब्या वरवीं तांकां चलयतालो. आमच्या पाप साहेबान गवळी बापान आनी 2 प्रांताच्या यादनिकांनी आनी मोटवशांनी सोमेस क्रिस्तीक पोचेक प्राचीत काळान देव कृपा उक्ती जावं सेवाधर्मीक कार्यावळी मांडून हाडूंक तांणी वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. हांव तुका दिता ती समूट तुजे शोकते परस व्हड न्हय आनी तुज्यान ती पाडूंक जाता. सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्मा मदें एकवट हाडूंक समाजीक वायटाचेर झुजूंक आनी पर्यावरण आनी सृश्टी सांबाळूंक आनी राखूंक तांणी वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजू क्रिस्ताचो बोलवंत सैनीक जा आनी तुका येता त्या कोश्टांक धिरान फुडो कर. डबल ट्रॅकिंग मादे न्हय कोलसो आनी असले तरेचे सोबार वायटांचेर आमी झुजतांव. ह्या झुजांत आमी जैतिवंत जावं बऱ्या मनाच्या मनशांनी फुडाकार घेवंक आनी गोंयचो फुडार सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. पूण आमचो काशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार तावनूच आमच्या सोरवंडराक सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी आशेवन रावता. हे 2 प्रांतीक चलपाचे यात्रे वरवीं आमकां देवाची कृपा मेळूंक आनी आमचे यात्रे पवित्र त्रित्वेच्या एकसारांत रावून सहभागेलीपणान आमचे मिसांव जिवंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. सुर्गीच्या मगाल बापा उच्चारलेली आमची मागणी आनी काळजा मनांत आसलेले सगळे आवडी आनी खुशयो आमी तुज्या हातांत घालता. तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमचे 2 हात उबारून सोर्वेस्पोराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वार पळोवया. आमची काळी सुबारून देवा काळजाक मेळोया. ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग भोगुया. दुनिया तुज्या स्मोरेपणा हाडटा उण्या सोर्या दाना. जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी काना पिवणा. उबी रावया. म्हज्या भयणी बाबांनो हें म्हजें आनीक तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाने मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घ्या. भोव पवित्र देवा आमच्या दयाळ बापा एकाच मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण. तरी आनी एका मनशा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सासणाचें जिवीत आनी तुजी पवित्राय सुभामपणां आमकां परतून मेळटा. ह्या तुज्या फुंक्याच्या देण्या खातीर हें दिनवासाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता
आनी ह्या प्राचीत काळार पातकांतली आनी पातकाचे कास्तींतली सुटोन तुज्या जिवितान आनी पवित्रायेन आमी नवी मनशां जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सफे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्वोद्वेदार आनीक सासनाच्या देवा सर्व काळे आनीक सर्व तायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सोयम आमी दमावून दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजांत उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गोरजेवतांक आदार दिवंक पावतल्या हे पुरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. Povid, 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 dolbaranco सर्वेस्पोर Surgani संसार wolę tucia wojwowan Unsurgi ukazu Isus सर्वेस्पोराचे नावे येता ताकासुय Unsurgi ukazu Isus. बापा करस तो पवित्र दोन सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासो तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपी तुमी विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एकाच देवाक बसतल्या ह्या आमच्या बाबा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती बागेवन जुजे तिचो पोती बागेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागेवन जुजेवास बागेवन फ्रांसीक शावियरा सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन.
ताळणें मोदें आमी जियोंक जाय हें वळखून घेवन जेजू आपल्या शिसांक शिकयता सदांच जागृत रावंक आनी ताळण्यांचेर जैत भरूंक तर हीच कृपा जैत व्हरपाची आमकांय फावो कर म्हूण मागून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशून वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजे सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी राजभोट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. मागीर मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची इश्वरी संवसाराचें पाप कोटली आमची काकूत कर. देवाची इश्वरी संवसाराचें पाप कोटली आमची काकूत कर. देवाची इश्वरी संवसाराचें पाप कोटली आमकां शांती. ही देवाची शेळी हो तो जेजू जो आमच्या काळजांत येवन सगल्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां कृपा बळ आनी गोठाय दिता. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली सुभागी. तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Novi sarking na marug kado novici toshi na pautoli warsuranto sangati ta cincevo ta cimbora somi Gesù Gesù, somi Gesù, warsoranto sangati, tancincevo, somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù. Stessa zorosto Voi dograra pau pagulo Bukit sokelo Usko vatir kirasa Podlo Vars
월수란조 상가디 당신 지원 당신 보 소미지수 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 월수란조 상가디 당신 지원 당신 보 소미지수 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 Sordo Diolo Ruchitsoso Nasalolo Nevang Papandar Lolo Warsuranto Sangati Tanchin Chibon Tanchin Bola Somichisu 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 Warsuranto Sangati Tanchin Chibon Tanchin Bola Somichisu Somichisu 소미지수 बरोबर म्हणुया क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादूस कर नाणूय म्हाका उदकान कोदोळाच्या पवित्र गोश्टानो म्हाका गोड करात तूं बरव्याची चितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाखणच्याक आमेन.
उबी रावया. काकुत्सरा देवा, आदां बापाची पातकी भुरगीं आमी, पूण तुज्या पुताच्या प्राचिता आनी कश्टा मरणा वरवीं ताचे बरोबर आमी पातकाक मेल्या. ही दोनूय स्वता वळखून हो प्राचीत काळ तुजे कुरपेन आमी सुरू केला आनी आज ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतला. ह्या सर्गीच्या उंड्याच्या बोळान जेजून दाखयल्ली दोडबोणेची आनी प्राचिताची वाट तिरायन दवरूंक आनी हे पोरी पातकाक आमचे वयर राज चलोवंक दिना जावंक बोगोर तुजें पवित्र जाल्लें भुरगीं कशीं जिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. अशें बसूया. काल सोनवार सकाळीं इगोर्जेची सफाई केल्या गवळीक फिरगोस सोबेच्या OPPC ह्या संस्थेच्या भावां भयणांक आनी आज ह्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्यांक आमची शाबासकी. येता त्या सोनवारा इगोर्जेची सफाई करूंक सकाळीं 8:45 वाजता मारयेची फौज SSVP आनी MFC ह्या संस्थांची भावां भयणां. गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जालां ₹1,70,18 ₹1,0718. हांव तुमकां आमच्या दिनवास. आज कोरेजमाचो पयलो आयतार जाल्ल्यान सुमार 205 आमच्या नावेलीची फिरगोजकारां चलून वॉकिंग पिलग्रिमेज व भावार्थाचे यात्रेंत वांटो घेतला. तांकां आमची शाबासकी. आज सेवाधर्मीक सेवकांक जमात सकाळीं 11:15 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. आज दोतोनीच्या भुरग्यांचो वर्सावळीचो दीस कॅथिकॅटिकल एन्युअल डे सांजे 4:30 वाजता दबाजेक मीस. त्या उपरांत इस्कॉलाच्या आंगणांत भुरग्यांची कार्यावळ सगल्या आमच्या फिरगोजकारांक आमी आमंत्रण दिता. येता त्या आयताराक PPC वांगड्यांक जमात सकाळीं 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. येता त्या आयतारा तावन इंग्लिजींतल्यान मीस आमचे इगोर्जेन जातले सकाळीं 10:15 वाजता. येता त्या आयताराक सकाळीं 9:30 ते दनपारचे 1 वाजता पर्यंत लायन्स क्लब ऑफ नावेली आमच्या PPC SSVP आनी फिरगोज तरणाट्यां सांगाता ब्लड डोनेशन कॅम्प घडोवन हाडटात. ग्रावंडा लागीं आसलेल्या डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमेस हॉलांत. जेजून आपल्या पवित्र रक्ता वरवीं आमची सोडवण केली जाल्यार आमी आमच्या रक्ता वरवीं कोणाचोय जीव साल्वार करूंक जाता म्हूण आनी रगत भेटयल्यार आमच्या कुडीक बरें म्हूण जाणो जावन जाता तितल्यांनी त्या दिसाक आपलें रगत दिवंक फुडें सरचें म्हूण आमी उलो मारता. येत्या त्या आयताराक आमच्या सगल्या नावेली फिरगोजकारांक समुदाया वरवीं एक केरीत शिबीर आमी घडोवन हाडटा. सांजेच्या 4:30 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. सगल्या PPC मेंबरांनी आदल्या तशेंच आतांच्या कॅट आनी पॅट वांगड्यांनी सेवाधर्मीक सेवकांनी चुकयनासतना वांटो घेवचो. मार्साचे 12वेर आयतार प्राचीत काळांत आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक आमकां आदार कसो एक धर्मीक दाखोवन आसतली सांजे 7 वाजता आमच्या रोजरी इस्कॉलाच्या आंगणांत. आमच्या PPC वांगड्या लागीं दिवन आमी टिकेटी तुमच्या घरांनी धाडटल्यो. कोरेजमाच्या काळाची आख्खी कार्यावळ आमी फेब्रेर आनी मार्च म्हयन्याच्या पॅरिश बुलेटीन रुजायेच्या पावलांचेर छापून हाडल्या. ती तुमी बारीकसाणेन पळोवची. प्राचीत काळांत तुमच्या फामिलीचें दान घालचे खातीर आमी एक बॉक्स तुमच्या घरांनी दिताल्यो. प्राचीत करून एकठांय केल्लें दान तुमी त्या बॉक्सांत घालचें. हें दान आमी 2 कारणां पासत वापरताल्यो. गूड सॅमरिटन फंड फॉर द पुअर अँड द नीडी आनी मॉन्ते पियो द क्लॅरो फंड फॉर रिटायर्ड प्रिस्ट्स. प्राचीत काळांत दर बुधवारा आमचे इगोर्जेंत आमी इंग्लिजींतल्यान कुर्साची वाट करतल्यो सांजे 6 वाजता आनी दर शुक्राराक आमी कोंकणी भाशेन कुर्साची वाट करतल्यो सांजे 5:30 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या आंगणांत. प्राचीत काळांत दर सोनवारा आमचो मागण्याचो कूड प्रेयर रूम रातच्या 12 वाजता पर्यंत उक्तो आसतलो. जाता तितल्यांनी येवन जेजू सांगाता प्राचीत मनान वेळ सारचो. एप्रील, माय, जून आनी जुलय म्हयन्यांत लग्न जावचे आसात तांकां शिकोवणेचें शिबीर आसतलें. मार्साचे 6वेर सोमारा दीस सांजे 6 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. मार्साचे 7वेर मंगळाराक पब्लीक हॉलिडे. आमची फिरगोज तरणाटी आमच्या SCC 12th आनी 3rd इयर भुरगीं जीं आपल्या फायनल परिक्षेक तयार जातात तांकां एक मिसाची बॅट घडोवन हाडटात सकाळीं 9 वाजता आमचे फिरगोजेन. त्या उपरांत सगल्यांचेर एक केरीत आशिर्वाद आसतलो. आवयन बापायनी आपल्या भुरग्याक धाडची. आज विलेज पंचायत हॉलांत ग्राम सभा जमात जातली म्हूण नावेली विलेज पंचायत कळीत करूंक मागता. ह्या म्हयन्याच्या 18वेर एनिमल हजबंड्री आनी वेटनरी सर्विसीस डिपार्टमेंट
हांच्या संबंदान एक ट्रेनिंग ड्रायव्ह जातलें म्हूण नावेली विलेज पंचायत कोडीत करूंक मागता. अदीक माहिती गरजेच्या नोटीस बोर्डार पळोवची. मार्चाचे 31 पर्यंत हावस टॅक्स, लायट टॅक्स आनी ट्रेड टॅक्स ह्या विशीं पेमेंट करचे ना तर फायन भरूंक पडटली म्हूण नावेली विलेज पंचायत कोडीत करूंक मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात. ह्या मिसांतल्यान एकाच देवाक आमी बोजला आनी तोच जेजू आमच्या काळजांत आसा. सगळ्या ताळण्यांचेर सयत व्हरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयकोल्ल्या उतराच्या वसवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबार्था सदांच करी क्रिस्तांव जावचे. सासणाच्या जिविता वाटी तो आमकां सांबाळून दोन दोनिया